देवाचें उतर ह्या नियाळ माळांत सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार। आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आपल्या शिसांक आपल्या कोश्टा मरणाची खबर सांगता। जेजूक ह्या संवसारांत बापान केरीत मिसांव दिवन धाडलोलो। हे बापाचें मिसांव मनशाचो पूत मनशाच्या हातांत पडचो आसा। ही उतरां शिसांक समजना। तांचें जिवीत जेजूंत बरोंत येवंक जाय आसलें। तांचे कोश्ट आमचे कोश्ट ल्हव करता। आमी वेगवेगळे तरेन मनशाच्या हातांत कोश्टवतात। पातकांक लागून आमी दुसऱ्याची गुलाम जावन कोश्टवतात। आमी जाणा जावंक जाय कोश्ट आनी मरण नासतना आमी जिवंतपणांत भितर सरची ना। दुसऱ्या उतरांनी मरणा विरेत आमी सासणाच्या जिविताक पावची ना। प्रार्थुया। मोगाळा जेजू, तुवें आमचे पासत कोश्ट सोंसले हें सोत समजूंक घेवंक म्हाका कृपा आनी बळ दी। आमेन। म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं। आमी परतून मेळोसर खुशाल राव, बरवाशान राव।